काल तुमची मिटिंग झाली, काल सेफ गोवा सेफ महाराष्ट्राची मिटिंग झाली. सो आयज तेजेर जेन्ना आरती दितालो तेन्ना सर आरती दितालो पळय तेन्ना सर दॅट दे वूड एनालायज दीस मिटींग एंड देन डिसायड ऑन द 15 डेज बाय मुतला. Let them analyze. Who argue? Let them analyze. What is the difference? Everybody has to analyze. Even Chief Minister has to analyze. It is in his backyard. लोक इतले अरे पळय सरकारान एक तकलेन दवरलें की एक वस्त जी आसा आतां एक दुयेंस जालां वी कॅनॉट जस्ट विश द दुयेंस अवे ना आमी पळोवचेंच ना इग्नोर करतले म्हणून दुयेंस सामकें वतलें अशें जायना तें. लोक उठल्यात ताजे ओन मतदारसंघान आयिल्ले आहा मेंडेट हें दिलें डेडलायन दिलें कार्ड म्हणजे डबल इंजीन चलता जाल्यार चॅक करुया करना जाल्यार बंद नेगेटीव जालां बरं एकवट जाय जाल्यार सगळे ते रिजायन जावया आनी कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस करुया. पूण ही कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस करपाची पाळी आमचे कित्याक येता? कित्याक ह्या सरकाराक वयलें इंजीन खायना कॅरूच करना ही परिस्थिती. तूं एक सांग म्हाका 15 दीस 15 म्हयन्यांनी दिवं की 15 म्हयने कोर्टान झगड्या आनी मागीर करया विजय बाबू. अरे जें कितें गरम गरम आहा तेन्नाच आन्सर काडप कित्याक मागीर आमी मागीर गरम खावपी थंड जावन खावपी. विजय बाबा कर्नाटकान खंय एनवायरमेंट क्लियरन्सा खातीर प्रोसेस चालू केला ताचो स्टेटमेंट आहा पळय काल म्हाका एक तुमचोच रिपोर्टरान सांगलें की गोंय जाय तें करूंक म्हणून आमी जिखतालेच म्हणून सुप्रीम कोर्ट. जें तांचें ओवर कॉन्फिडन्स आहा ताजें कारण कितें? ताजी वीक लिडरशीप इन गोवा इज ओवर कॉन्फिडन्स आनी कांयच ना तसं. कर्नाटकचा सीएम सर परत बोलतोय की माझे सोडणार नाही त्यांना खात्री आहे की हे आमचे सीएम सोडणार नाही.